सेवा पखवाडाच्या निमित्तान आज हे मिशन वाटप करतात. सेवा पखवाडा हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 75वा वाढदिवस आणि जो सेलिब्रेट केलो त्याच्या निमित्तान आम्ही हो सेवा पखवाडा म्हणजे 15 दिवसाचो कार्यक्रम आम्ही हो घडोवन हाडला. आणि आमचे आदरणीय प्रधानमंत्रीचे एक स्वप्न आसा की प्रत्येक महिलेक सशक्त करप म्हणजे स्ट्रॉंग करप, एम्पावर करप आणि प्रत्येक गोष्टी त्या खातीर खुबश्यो गोष्टी आम्ही पळयतात की 10 वर्सांत महिला शक्ती खातीर खुबश्यो गोष्टी घडून आयल्या. आणि म्हाका चड बरें कितें दिसता की आमचो प्रधानमंत्री जेन्ना आपलो बर्थडे पासून सेलिब्रेट करता तो आमकां कामूच दिता म्हणजे लोकांची सेवा करपाकूच. म्हणजे 15 दीस तुम्ही आपले सेलिब्रेशन सोडून तुम्ही लोकांची सेवा करा. आणि ताज्या खातीर खुबशे उपक्रम आमी घेतले. ब्लड डोनेशन कॅम्प घेतले, हेल्थ कॅम्प्स घेतले, मागीर अश्यो बारीक बारीक म्हणजे 15 दीस आमी ह्याच कामात लोकांच्या सेवेनूच आसा. आणि आमी पळयतात की अशें करून आज खंय तरी सगळ्या कडेन एक बरें वातावरण आज आमचो सरकार निर्माण करता. वेरियस स्किम्स तर दितात, ही एक स्किमीच्या अंडरूच तुमकां हे मिशन मेळटा. आणि बाकीच्योय स्किम्स आमचो सरकार जो करता म्हणजे लाडली लक्ष्मी आसूं नाल्यार तुमकां DSSY आसूं नाल्यार गृह आधार आसूं हे तुमकां खंय तरी एक बारीकसो हेल्प जावचो म्हणूनच सरकार करता. आयच्या जगान हो बारीक बारीक जे आमी करतात आमी एक टायम आशिल्लो जेन्ना आमचो दादलोच कमयतालो आणि ते जेन्ना महिलेक कळ्ळें की दादलो कमोवन पसून ते पावना तेन्ना महिला शक्ती उठून आज खंय तरी आपल्या घोवा बरोबर एक इक्वली फुडें वचून म्हाका दिसता की आज आपलोय वांटो आपले संसार घडोवपाक ती करता. ताच्या खातीर तुमचे खूब खूब अभिनंदन. आणि बरें दिसता तेन्ना महिला शक्ती बी आपल्या संवसारान भितर हे करता, हातभार लायता. आणि त्या खातीर हांव तुमचे अभिनंदन करताच. पूण आणि सांगून दिसता की आज आमचो जो सरकार आसा तो आज मोठ्या प्रमाणात महिला शक्तीक फुडें काडपाक सोदता. आमी म्हणजे हांवूच पॉलिटिक्सान जालो 30 वर्सां आसा. म्हाका दिसता सर म्हाका दिसता 60-50 वर्सां तरी आसतले. आणि आमी महिलांक रिजर्वेशन दिवप हे फक्त खबरीच आयकिल्ल्यो. तुमी आयकल्या की ना महिलांक 33% दिवपा जाय, महिलांक 33% दिवपा जाय, पूण केन्नाच कोणें खंयच्याच सरकारान हे दिवना. ताकाय बी भारतीय जनता पार्टीचो मोदी सरकारूच येवचो पडलो आणि तांणी 33% फर्स्ट टायम म्हणजे महिलांक दिले. म्हणजे फुडल्या असेंब्लीन पसून म्हाका दिसता हे लागू जाल्यार 33% महिला आज असेंब्लीन आसतले. आतां 3 जाण आसा, मागीर 11 जाणां आसतलीं. सो हे सगळें कित्याक केलां की महिला जी मेन स्ट्रीम हातून येवची म्हणून आपलो आवाज उठोवपाक नाल्यार बायलां खातीर काम करपाक हे येवचे म्हणून हे सगळें आमचे आदरणीय प्रधानमंत्रीचे स्वप्न आसा ते तुमी आमी सगळ्यांनी मेळून पुराय करपाक जाय. आज एक नवो भारत आमी निर्माण करपाक भायर सरल्या. तातूंत महिला शक्तीन खूब मोठ्या प्रमाणात वांटो घेवचो अशेंय आमी मागतात. आनी ताच्या खातीर खुबश्यो येवजणी आमी केल्ल्यो आसा. हांव चड तुमचो टायम घेना, तुमी खूब टायम बशिल्ली आसा. म्हणून आज मुद्दम असले कार्यक्रमा थ्रू एक महिलाक एक शक्ती दिवप आणि आपल्या संवसारान हातभार लावपाक एक संदी दिवप हाच्या खातीर हांव डिपार्टमेंटाचे हांव आभार मानता. आणि अशेंच बरी कामां महिला खातीर जावंक जाय, सगळ्याच खातीर जावपाक जाय, युथा खातीर जावपाक जाय, बाकीच्या खातीर जावपाक जाय. सो तुमी मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो करून घेवचो आणि जे बेनिफीट तुमकां मेळटा ते वेवस्थीत वापरून म्हणजे जे कोण आज तुमकां हे करून दिता तांकांय बी खंय तरी आमी विसर पडपाक जायना. आज सगळे सरकार करता हे तुमच्या खातीरच आसा. सो सरकाराचेरूय बी तुमचो तसो तितलोच पाठिंबो आसपाक जाय आणि मोठ्या प्रमाणात आसपाक जाय जेणे करून एक बरो नवो भारत जो आमचो प्रधानमंत्री निर्माण करूंक शकता. म्हणजे विश्वगुरू आमी म्हणटात आणि ते आमकां जाता आसतना सगळ्यांक दिसता. आमकां दिसता की ना आज भारत खंय तरी वयर सरता तो आमकां दिसता की ना. इवन इंटरनॅशनली जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री खंय वता तुम्ही पयलींचे प्रधानमंत्री पळय आनी आतांचे प्रधानमंत्री पळय इतलो फरक आसा. इतलो फरक आमकां नॉर्मल कॉमन मनशाक जाणवता की तो फरक आज आमचो प्रधानमंत्री निर्माण केल्लो आसा. स्वता हे करून ताच्या खातीर तांचे तर अभिनंदन करताच. अशें ह्या मुद्दम तुमी आमकां आपयले हांगा आनी हांकांय 2 उतरां सांगपाक लायली ताचे खातीर देव बरें करूं. नाव तरी आयकलां तुमी? बेश्टी तकली हालनाका, आयकलां? पेपर वाचता अशें धरता हांव. तुमी पेपर बी वाचता मुगो, न्यूजपेपर टीव्ही बी पळयता. तो कितें सांगता ताका आमी हांगा हाडिलो. DD कोसंबे फेस्टिवल ऑफ आयडियाज हे लेक्चर दिवपाक आयले. ताका टॉपिक दिल्लो एथिक्स इन द न्यू मिलेनियम. म्हणजे समाजाची मॉरॅलिटी न्यू मिलेनियमा मॉरॅलिटी कशी आसपाक जाय. ताणें एकच गजाल सांगली सगळ्यांक की 2 जागे आसात समाजात ज्या जाग्याचेर भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपाक शकता. एक जागो हो घरा कडेन आवय भुरग्यांचेर बरे संस्कार करपाक शकता
आणि दुसरो जागो शाळेत प्रायमरी टीचर भुरग्यांचेर बरे संस्कार करपाक शकता. हे जर बरे संस्कार जाले जाल्यार देशाच्या मुखार आज जे करप्शन आणि कितें हे सगळे प्रश्न आसा पळय हे सगळे प्रश्न आपोआप सुटतले. दोन्ही प्रायमरी टीचर जावं किंवा आवय जावं दोन्ही महिला हे लक्षात दवर. म्हणजे महिलांक कितले इम्पॉर्टन्स मेळटा ह्या समाजात ह्या देशात हे तुम्ही पळोवपाक जाय. आज खंयच्याच क्षेत्रांत महिला फाटल्यान ना. आमचो पयलींचो आमदार आशिल्लो दीपक ढवळीकर ताचे चली पयर म्हाका मेळ्ळे ते इंडिगोची एअरप्लेन चलयता आनी हे बुसगांवां एक दोतोर आमचो प्रमोद सावंताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक चली आसा तेय पायलट जालो. म्हणजे खंयच्या पयलीं म्हणटाले चली पायलट बायल पायलट जालो जाल्यार जाणटेले बी भिताले विमानां बसपाक. अरे बायल चलयता ना रे बाबा आपल्याक दुसरें दी म्हणटा. आज ती परिस्थिती ना. आज तुका चडशे फ्लायटींनी एक पायलट दादलो आसलो जाल्यार एक पायलट बायल आसता. आणि म्हणून हे सगळे लक्षात दवरून प्रायम मिनिस्टरान महिलांक सक्षम करपाचें ठरयलां. महिला सक्षम घर सक्षम देश सशक्त ताचें विजन आसा की देश आमचो सुपर पावर जालो. देश सुपर पावर जावपाक जाय जाल्यार दादल्यां बरोबर बायलो सुपर पावर जावपाक नाका आमच्यो नाजाल्यार कश्यो जातल्यो. आनी म्हणून वेगळ्यो स्किमी ज्यो हाडटात तातूंत महिलांक भरपूर इम्पॉर्टन्स दिलें वता. तातूंतली ही एक स्कीम हांव लेबर कमिशनराचें तांच्या टिमीचें अभिनंदन करता की तांणी अत्यंत बऱ्या प्रमाणात म्हणजे सगळे कडेन दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांनी म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स आसात सगळ्यांनी हे ट्रेनिंग घेतल्या. आज तुमकां मशीन दितात मशिनाचो वापर करा. मशीन लक्ष्मी अशें समजून तेजी पुजा करा. आज फाल्यां दसऱ्याच्या दिसा ताका मशिनाक आमच्या हातूंत प्रथा आसा. दसऱ्याच्या दिसा आमी सगळे शस्त्र काडून पुजेक लायता आनी इंडस्ट्री आसलेल्या मशिनाचे टूल्स काडून पुजे लायता मशिनाची पुजा करता. म्हणजे फाल्यां दसऱ्याच्या दिसा मशिनाची पुजा करा आनी मशिनाचो उपयोग तुमकां कितें स्वताक कमावपा खातीर करा. तें केलें जाल्यार खऱ्या अर्थान बायलो सक्षम जातल्यो. ते प्रायम मिनिस्टराचें ड्रीम आसा तें फुलफील जातलें अशें हांव मानता. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां अभिनंदन करता. तुमी हो कोर्स कंप्लीट केलो म्हणूनय तुमचें अभिनंदन करता. आनी एम्प्लॉयमेंट आनी लेबर कमिशनराचें तांचेंय अभिनंदन करता की तांणी ही स्कीम अत्यंत बरे पद्दतीन राबयली म्हणून. जय हिंद जय गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.